वार्डचे चेअरपर्सन आणि सगळे काउन्सिलर ॲक्टिव्ह असतात. लोकांकडे रिक्वेस्ट करता की आमच्या काउन्सिलर चेअरपर्सनाकडे दिल्यार तुमचे प्रॉब्लेम सांगा. आमदार हे राहतात. बिचोलीच्या डेव्हलपमेंटाक खंयच डिफरन्स जावचो ना. बिचोलीचो डेव्हलपमेंट एकमेव ध्येय आसा. बिचोलीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर म्हाका खंयच्याय मुख्यमंत्र्याक खंयच्या मंत्र्याकडे एका 10 फावटी सुद्दां वचचें पडलें म्हाका कांय कमी दिसचें ना. पण बिचोलीचो डेव्हलपमेंट जावप, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, इकॉनॉमिक अपलिफ्टमेंट आसूं, ताका हांव सदांच फुडें आसतलो. पडात जाल्यार कोण अकस्मात जर पावस येयलो जाल्यार हांगा रावपाक जागो ना. खुबशा लोकांची परत परत हें जाल्लें. पूण केन्ना केन्ना कितें आसता, खूब फावटी आमी केन्ना हें केल्लें करया करया करया. पूण म्हाका दिसता कितें एकदां योगायोग आसता. आमदाराचें हें आसलें म्हणजे आमदार हो जाल्या उपरांतूच तें करपाचें अशें आसता. म्हणजे हांवें खूब फावटी पळयलें की लोक सोदता जावले सगळें जाता पूण काम जायना. पूण हांव म्हणटा हो योगायोग बरो आसा. आनी दुसरें